गव्हर्नमेंट लँडाचे ते ते एकदम उत्तम बिल. आता फॉर एक्झाम्पल उदाहरणार्थ म्हजी घर आशिल्लें, जुने घर आशिल्लें 1961 बांदिल्लें. तेन्ना भाटकारान देवस्थान आमी उतर घातलें, देवस्थान जमीन ती उतर घातलें. देवस्थान महाजनान म्हटलें बांदा तुमी अशें म्हणून बांदलें, मातयेचें घर बांदलें. नंतर मागीर तेका भायल्यान प्लास्टर काडलो आनी तें घर पूर्ण जाल्लें आसा. आतां रावता आमी तातूंत कितले वर्सां जालें. पूण म्हजे कडेन डॉक्युमेंट किंवा दादा कडेन म्हज्या बाबाय कडेन डॉक्युमेंट्स कांय नाशिल्ले. सो सरकारान अशा प्रकारची जी घरां आसा आनी सगळीं जवळ जवळ सगळीं घरां तशीच म्हटलें जाता. हांकां सगळ्यांक मान्यता सामकी कायदेशीर मान्यता प्राप्त करपाचो विचार जो आसा पळय अत्यंत स्तुत्य असो हो विचार. आनीक आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे त्या बद्दल अभिनंदन करता की इवन काही वेळा आमचें सुद्दां लक्षांत येवं नाशिल्लें पूण तांचे हे लक्षांत आयलें आनी तांणी तें सामकें म्हणजे ऑन वॉर फुटिंगाचें म्हणजे तशें हें बिल हाडिल्लें आसा जेणे करून ऑपोजिशन म्हणटा फक्त वोट बँका खातीर वोट बँक सी एक लक्षांत घ्या. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन दत्तगड सारको एक एरिया आसा ते सायडीन दत्तगडार जे लोक आसा त्या लोकांक जवळ जवळ सगळ्यांची लायसन्स मातशी कशी ना तशी लायसन्स आसा आनी त्यामुळे दत्तगडार प्रॉब्लेम ना हो. आनी दत्तगडार तशें पळोवपाक गेल्यार वोट्स आसा सांगितलें आमची मूळ जे लोक आसा तीच वोट्स चड आसा. सो इट्स नॉट वोट बँक. ते लक्षांत घ्या. विरोधी लोकांचो तो भागच की खंयचें सरकार बरें काम करता पळय न्ही तें वायट कशें हें दाखोवपाचें हो तांचो प्रयत्न आसता. नक्कीच आसता. आमचो प्रयत्न लोकांचें बरें करपाचें. सरकार शिवाय दुसरें कोण करूंक शकना. आनी त्यामुळे सरकारांतले प्रत्येक भागीदारी जे आसा मिनिस्टर जे आसा पळय तांणी बरें काम कशें करपाचें ह्या गजाली कडेन कटाक्षान पळयतात आनी करपाक